एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? गुड मॉर्निंग. किरा 9 झाली. ओके, गेला ऋत्विक स्कुला आणि आईजनी ऋत्विकाचे हें आसा चिल्ड्रन्स डे सेलिब्रेशन. कित्याक चिल्ड्रन्स डे इल्लेले नोव्हेंबरान म्हणजे ह्या म्हयन्यान न्ही, तर तांकां हॉलिडे आसलेले, दिवाळीचे हॉलिडे. सो तेंचे आयज आसा सेलिब्रेशन. तो आयज येतलो बेगिना, बेगिना सुट्टले 11 11:30 असो पावतलो. गेला स्कुलान म्हणजे कलर ड्रेस घालून. ओके, सो म्हटलं आता ब्रेकफास्ट करता. ओके, ऋत्विक गेलो की मातशें न्हिदलेलें हांव. न्हीद येतालें, न्हिदलेलें जशें उठले, चाय पिता. चाय वांगडा आसा इडली आनी चटणी. ऋत्विकाक दिला इडली, तो चटणी खायना, ताका चॉकलेट सॉस घालून दिला. गेला तो घेवन. ओके, दाखयता तुमकां आयचे ब्रेकफास्ट. सो हे पळय इडली आनी ग्रीन चटणी केला. सो आतां आमकां चाय पिवन मातशें भायर वचूंक जाय. मातशें कितें काम आसलेलें, सांगता तुमकां मागीर. ताका लागून मातशें गडबड आहा. 10 आमकां भायर सरोंक जाय. मागीर 11:30 तो येतलो मागीर ऋत्विक. तर ऋत्विका सांगला हांवें, इफ तूं आमच्या पयलीं पावलो जाल्यार तूं नेबरागे तेंगेर वचून बस आनी टिफीन बीन खा म्हणून. तांकां आयज बेगी सुट्टा न्ही, तांकां ताका लागून. सो टिफीन खाल्यार बरो आहा तो, आनी घरान खाता. हांवें म्हणलें तेंगेर बस आनी टिफीन खा म्हणलें ताका. पळोवया आमी कितल्यांक पावता पळोवया. ओके, सांगता तुमकां मागीर की हांव पयलीं करता ब्रेकफास्ट, मागीर मेळटा तुमकां. ओके, चला. सो चाय पिलें हांव आनी हो पळय न्हांवन बिवन पुजा करून बसला. आनी सांगपाचें आसलेलें, काल न्ही म्हाका 2 जाणांनी एक म्हणजे हांवें ते शाबुदाना इडली केल्लेली न्ही, म्हाका 2 जाणांनी धाडला फोटो करून. म्हणजे करून ते फोटो काडून म्हाका धाडला. तांकां ते खूब आवडले खंय. एक आसा एकता नाईक, ताणें केला इडली, शाबुदाना इडली, तांकां ते खूब आवडले खंय. आनी एकल्यार म्हाका धाडला प्रथमेश रायकर, ताकाय आवडले खंय. आनी ते न्यू खंय ट्राय केल्ले खंय. सो कोणें ट्राय करून आनी ट्राय करात, खूब बरें लागता तें चटणी वांगडा. तुमकां जाय तें चटणी करात, तशें कांय ना. हांवें रेड चटणी केलेलें, तुमकां जाय तें करात. ओके, सो आतां आमकां वयता एडवोकेटा कडेन. कित्याक डिवोर्स बी घेना तुमी आनी बिया एडवोकेट. ते मम्मीचे ते फ्लॅट आहा न्ही, ओल्ड फ्लॅट, ते रेंटाक दिला न्ही आमी. कितें करपाक? लीज लायसन एग्रीमेंट करपाक, म्हणजे परत हें करपाक, रिन्यू करपाक. सो एक्चुअली ते आसलेले ऑक्टोबरान न्ही, ते ऑगस्टान आसलेले. ते शिव मातसो बिजी आसलेलो, जावकूच ना. म्हाका म्हणटा आतां करूंक जाय. सो आतां एडवोकेट वचूंक जाय, सायन मम्मीचे सायन जाय. मागीर तूं मोनो वयतलो पळयता. कित्याक फाल्यां आमकां आसा इन्विटेशन, म्हणजे वेडींग वचपाक संडे फाल्यां. सो गिफ्ट हाडपाक. सो पळोवया कसो म्हणटा. की थंयच आहा न्ही ते मॉला कडेच आहा ते एडवोकेटाचे. सो गेल्यार तेय काम जातलें, गिफ्ट बी हाडल्यार. सांजचो मागीर तो फ्री ना, ताका लागून पळया कशें घेत तें. ओके, चला. सो हें आसा आमचें झाडाचें फूल गणपतीक. तो जस्ट भायर सरला. पयलीं आमी वयतली तोड्डा आमच्या ओल्ड फ्लॅटान, तिका पिकअप करूंक जाय. ती आमच्या रुमान रावता पळय तिका. दोगांचे सायन जाय न्ही. जाला बरें बेगिना. ऋत्विक घरा पावच्या पयलीं आमी पयलीं पावल्या पुरो. 11 तरी पावतलो तो. ओके, चला, जे काम आहा तें आयज करूंक जाय कशें करून. सो हें आसा बस आमचें तोड्डाचें, अशें ना. आमी पयलीं तोड्डा रावताले न्ही. ही 10 म्हापसा, म्हणजे 10ची बस ही म्हापसा वयता. सो आमकां कितें बाजार बिजार करूंक जाय न्ही, जाल्यार ह्या बसीन आमी वयताली डायरेक्ट न्ही. आतां म्हापसा वयता, मागीर ती परत न्ही येता कितल्यांक गे एकाक थंयच्यान भायर सरता तोड्डा पणजे म्हापसासून. सो बरें पडटालें कितें सामान बी हाडपाक न्ही. 10च्या बसीन गेले की बिने आमी शॉपिंग करताले आनी एकाक थंय रावताले, एकाक थंयच्यान सोडटा. पण बरें आसलें तें. आनी 9 आसता सकाळ, म्हणजे टायमींग आसता तोड्डा बसीस. 9 न्ही हांगा वयता म्हापसासून पणजी अशें. बरें आसतालें बसीन ट्रॅवल करपाक. खूब आवडटा म्हाका. हो एक दीस म्हणटालो इलेक्ट्रीक बसीन ते ट्रॅवल करया म्हणून, न्यू ते मडगांव. म्हाका खूब आवडटा बसीन ट्रॅवल करपाक. आतां ते सारकी संवय मोडले. ऋतुका आवडटा बसीन ट्रॅवल करपाक. कुमटा बी वयतालो न्ही, बसीन या म्हणटा, मजा येता बसीन. आनी एक आसा एक सबस्क्रायबर संतोष शिंदे म्हणून, तो म्हाका कमेंट करता की नॉनव्हेज रेसिपी शेअर कर म्हणून. म्हाका दिसता तो न्यू आहा तो चॅनलाक. हांवें न्ही, हांव आतां करतलें नॉनव्हेज रेसिपी शेअर बीन. हेज्या पयलीं हांवें म्हाजे ओल्ड व्हिडिओ तूं पळय, सगळे आसा खूब नॉनव्हेज रेसिपी शेअर केलेले. ते व्हिडिओ पळय आनी तूं घरा ट्राय कर. आतां तुका येतलें न्यू तशें कांय ना, पण ताका फाटले व्हिडिओ ताका मेळटा काय ना कोणाक खबर. तर फाटीं हांवें खूब नॉनव्हेज रेसिपी शेअर बी केला. तर तूं ते पळय. ओके, संतोष शिंदे, ताणें म्हाका कमेंट केलेलें.
हाय मग सगळ्यांक असा जाग नाका माझे हांगा व्हिडिओ ऑन करता कशी हा बाबू गेला स्कुलान बटा चालू झाले ते फुडल्या महिन्यात आता परत किस बसा हॉलिडे न्ही आता बरो हा मुतो आता बरं हा आता पहिल्या वर्षी थंडी बिंडी ना तेका आता आता डॉक्टर आम्ही चेंज केला न्ही आता ते मस्त बरो आसा वेदराक लागूनच जाता ते जायते तरी पण तेका आम्ही केअर घेता अशी ताका थंडी बिजी काय दिना तेका आम्ही मदींच न्ही हय तेका लागून सो जालें एक पेंडींग काम आसलेलें जालें आनी एक डॅडीच्या नांवाचें कितें म्हणटा तें आनी ते फ्लॅट न्ही डॅडीच्या नांवार आनी ते मम्मीच्या नांवार करूंक जाय ते उरला न्ही ते एक उरला तेका विचारलें तुवें हय तेणें विचारलां करता म्हटलं ते एक पेंडींग आसलेलें काम ते एक जालें एक ओके चला सो आतां आयला आमी पंचायतीन हावस टॅक्स भरपाक ओके गाडी बरी आनी कसले मिनी कुपर वा असले घे न्ही म्हाका कितें जालें जालें कितें घे म्हटलें की हांव करता घेता अशें म्हणना घेता अशें म्हणना सरी सो जालें काम एकलो दादलो येयलो ही गाडी तुमची का पावलो खंयची ती मिनी कुपर हांवें म्हणा म्हणटा आमची न्हू म्हणटा ताकाय ती गाडी खूब आवडलें पळय धाकटी आनी पळोवपा बरी दिसता 35 lakhs का ताका गाडी हांव आयकून शॉक जालें पण फाटलें अशें बसपाक स्पेस बी कांय ना पण धाकटी जावन न्ही बरी दिसता पण ती कशी दिसता खबर आहा हेज्या कशी दिसता ती गाडी पळोवपाक गेल्यार चड आसलेलें पयलीं पळय स्विफ्ट काय दिसता तें मातशें स्विफ्ट काय दिसता 35 lakhs आयकून शॉक जालें हांव बरी दिसलें म्हाका खूब आवडलें तें बरी दिसलें जाल्यार पुरो शिव दिला खामा काडून नेक्स्ट एनिवर्सरीक असू ते केस पिकला आणि नाच जातले तरी गॅस पिकतलेच ते वर्साचे 12 महिने आसूं ते पिकोनी मागीर काळे शेण लावया मेहंदी लावया तो लायना काय ब्लॅक कितें ते मेळटा ते काय लायना तो ओके सो आमी चिंतलेले मॉलान या म्हणून गिफ्ट घेवपाक शिवम पावलो आपण मागीर वचून हाडटा की टायम जालो आनी ताका तोय मातसो बिजी आहा शिवनाथ आतां ऋतिकूय येवपाचो आसा तूं हाडटा मागीर कोण कोणाक गिफ्ट गिफ्ट वचून हाड ओके आतां आमी डायरेक्ट घरा वयता ओके घरा वचून मेळटा तुमकां ओके चला हाय म्हण रे हाय गाइस तुम्हारा यूट्यूब चैनल हें मेळ्ळें तांकां आयज गिफ्ट कितें तरी मॅचिंग करपाचें ब्रेन मॅचिंग पॅटर्न आनी कितें दिलें रे फ्रुटी चॉकलेट आनी कितें दिलें आनी कांय ना सामोसा बी कांय दिवंक ना आमी जस्ट पावली मी 5 मिनटां तो पावलो तांकां कितें दिला खंय तो म्हटलें बस आनी कर म्हटलें मातशें मॅचिंग म्हणजे कलर मॅचिंग कितें दिलां हांकां बस आनी कर म्हटलें सो रेहानान गाडी घेतला तुमी पयलें खूब जाणां ताका विश केला सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा ओके आतां तुमी म्हणटली रेहान दुबय वयता पण तुमी दुबय आसता न्ही पेरंट्स दुबय आसता तोय दुबय आसता गाडी कोण कशें कितें सो तेजे पेरंट्स हांव पळय नेक्स्ट इयर परत येतले न्ही शुना न्हू रिटायर जावन तुजे पेरंट्स म्हणटा रेडी तो नेक्स्ट इयर येतलो गोंयान परत आनी परत दुबय वयचो ना सो आतां एट प्रेझेंट न्ही गाडी न्ही आमचे कडेन आसतलें म्हणजे आमचें पार्किंग आहा पळय थंय तो दवरतलो मागीर तो नेक्स्ट इयर डॅडी येतलो न्ही मागीर तो गाडी व्हरतलो ओके आनी जेन्ना गाडी तेणें चूज केलें रेहानान ताका ते क्रेटा एनलायन घेवपी आसलें न्ही हय पण सगळें टेस्ट ड्रायव आसूं कितें आसूं सगळें शिवान केलां ताणें कांयच करूं ना तो दुबय आसलो न्ही सगळें शिवानूच केला टेस्ट ड्रायव बीन तेज्या उतरान ताणें हय म्हणटा ताका आवडलें शिवनाथाक टेस्ट ड्रायव घेतला तेन्ना कम्फर्टेबल आहा 2 हांव एकदां गेल्लें पण ताका तें आवडलें तेज्या त्या उतरान ताणें हय म्हटलें रेहानान ओके सगळें आनी गाडीचो नंबरूय आमचो गाडीचो नंबर आहा पळय सेम नंबर शिवनाथान घेतला 8 न्ही शिवनाथ रेहानान म्हणजे तो सेम नंबर सगळ्यांना म्हणटा आमी घेतला हो गाडी सगळ्यांना शिवनाथाक म्हणटा तुवें न्यू गाडी घेतला कित्याक गाडीचो नंबर सेम आहा न्ही क्रेटा गाडीचो नंबर सेम आहा सो बरें आहा म्हणजे शिवाचे सगळे उतरान न्ही तो हय म्हणटा म्हणजे तो कितें म्हणटा पळय तें आयकता तो तो कितें बरें गायड करता कितें सांगता बी न्ही तो आयकता कितें जावं तेज्या उतराक केन्ना तो ना म्हणना ते हय ते सारकें कितें जावं कितें तेणें म्हटलें सर न्ही विडिओ म्हाजो रायट हँड म्हणून तो कितें म्हणटा तें आयकता कित्याक तो मातसो एजीन न्ही शिव मातसो व्हडलो आहा पण शिव कितें म्हणटा न्ही तो आयकता अशें हें करना आतां गाडीचें सगळें तेणें पेपर वर्क शिवनाथानूच केलें कित्याक तो भायर आसता न्ही तर तेणेंच केलें सो हॅप्पी आहा तो कितें रे हय रामसराव तर तुमकां सांगया म्हटलें की गाडी आतां हांगाच उरतली आतां तो गाडी रेना गाडी आहा ते रेन आहा न्ही HDFC बँकेन न्ही HDFC बँक बेस्ट आहा बरें अशें लोन बी न्ही बरें केलें तेणें हय काम बेगिनात तेंचें
तो आता गाडी रेनाकडे आसा जोपर्यंत गोंयान आसा न्ही तो गाडी तेंगेर राहा एकदां दुबय गेलो की गाडी आमी आमगे दवरतले ताका लागून सो मागीर डॅडी येयली की गाडी व्हरतले मागीर सो बरें आहा गाडी म्हाका ते वयले की ओपन करूंक जाय ते सनरूफ म्हणटा ताका बरें आहा तें वयर अशें ओपन जालें की आतां आमची गाडी आमकां रितीव म्हणटा न्ही आमची गाडी पोरण्या जाला खंय न्यू गाडी पळोवन बरें आहा न्ही सनरूफ ते अशें ओपन करपाचें बी ते एक्चुली रिस्की न्ही अशें भुरगे बीन ते वयर रावता बी खूब फावटी पयलां हांवें डेंजर ते पण बरी दिसता बरें आहा गाडी कम्फर्टेबल सामकें पावरफूल सामकें आनी म्हाका मेन थिंग न्ही ते रिवर्स बी घेताना दिसता न्ही टी व्ही ते एक बरें आहा ते गाडयेन बरें आहा ओके चला आतां करूंक जाय जेवणाची तयारी कितें आई ब्रिंजल हाडलेले ब्रिंजलची भाजी करता हांवें तुमकां ऑलरेडी शेअर केला म्हणजे शेंगदाणे बी घालून पीनट पावडर घालून न्ही मम्मी भाजी करता इफ तुमकां ती रेसिपी जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा हांव तुमकां लिंक शेअर करता आई जाल्यार तुमकां ते शेअर करना की 2 हांवें शेअर केलेले आहा ताका लागून तो म्हणटा चपाती कर आनी भाजी करया आनी शीत इतलें शाय सिंपल ओके मागीर मेळटा तुमकां चला सो आयचे स्पेशल ब्रिंजल भाजी शेंगदाणे घालून केला टेस्टी हय शिवाजी फेवरेट आहे आणि हांगा घेतला एक काल मेथीची भाजी केल्ले थोडे दोग घातला मम्मीन प्रसाद म्हणून आणि चपाती जेयता म्हाका न्हीद येवपा लागला कोणा रायस म्हाका अशें चक्क अशें येवपा लागला उदरच्यान बसून आसलेलें हांव सगळें मम्मीनूच केलो फक्त येयलें हांव चपाती फ्राय करपाक चक्कर अशें येता जेयता न्हिदता सांजे पळय हांव इफी या खंय सांचे ते रेहान रुबीना आनी रुबिनान पळोवंक ना अशें ते इफी बीन अशें म्हण कांय ना ते इफी बेश्टे पळोवन येता म्हटलें एक सांजचो जर फ्री आसल्यार वयतले आमी ओके चला सो रेडी जावन भायर सरला आमी वचपा इफी आतां वयतले आमी रेना की तांकां पिकअप करतले एक दिवस शिवातान प्लॅन केला न्ही तर ताका लागून नांव म्हणूंक ना हांवें कित्याक तो प्लॅन करता आनी हांवें नांव म्हटलें न्ही आनी मागीर परत ताणें वचोंक मेळचें ना सो म्हटलें वचया म्हटलें आमी फालच्यान डिक्टेशन म्हाका 10 out of 10 मेळटा आयज ताका हें आसलें डिक्टेशन 10 out of 10 मेळ्ळें फाल्यां 21 to 40 हय सो चल या म्हटलें वचून या म्हटलें शिव बाबा येयला शिव बाबा तुझ्या डेडी पयला पप्पा बॅग आसूं रे ओके सो शिव मेळटा तुमकां हाय ओके सो या न्ही शिवान प्लॅन केला या म्हणून इफ्फी पयलीं भशेन इफ्फी ना आतां अशें ना फर्स्ट इफ्फी तुमकां खबर आसतलें कशें आसलेलें बरें आसलेलें सो आतां रेहान बी आसा न्ही ते म्हणटाले रुबिना दीस या आमी इफ्फीक ताका पळोवंक जाय खंय सो म्हटलें या म्हटलें ओके जाल्यार भायर सरता मागीर मेळटा तुमकां चला सो रेहान तेंचे गाडी हाडटा निशनाथ आनी हांगाचो हरमन अण्णान कितले गिरायक तुमकां सांगू हरमन अण्णा काय हरमन हरमन आनी अण्णाक कंबायन एक केलें हांवें हरमन तुमकां एक दाखयल्लें न्ही हांवें आवय कितें लोक तुमकां सांगू चलता जाल्यार बिझनेस न्ही अशें चलोवंक जाय न्हू श्रीनाथ खरेंच हां खरें अशें चलोवंक जाय बिझनेस लकी तो अशें चलोवंक जाय बिझनेस खरेंच इतलें इझी ना हांवें कितले कडेन पयला हरमन बंद करता आनी इतले लोकूय नासता हांगासर न्ही की फुडें न्ही गोवा बोर्ड बीन आहा न्ही आनी अशे कामातले लोक बीन सगळे अकाउंट डिपार्टमेंट बी आसा वयताना सारके पिवन वयतात च्या काय मेळना हय च्या आनी तुका समोसा एक केक बीन मेळटा इतलेच पण हेका म्हणटा बिझनेस खरेंच कशें आसूं चलता न्ही बरें तो ओनर आमच्या कॉलनीन रावता तो हरमन अण्णाच कोण हरमन ताका काडला पळय ती तो ओनर आमच्या कॉलनीन रावता रेंटा घेतलें न्ही ते रेंटा खातें आसूं चलता जालें तेजे रेंटूय भरतले आनी ताका एक्स्ट्राय उरतले हाती इतले लोक येताय सर खरेंच आं अशें चलोवंक जाय बिझनेस बरें आहा सो आतां आमी खंय पावला आतां हायवे वचप म्हटल्यार पका पका जाता ट्रॅफीक सगळे जाण भितर भितरल्यान वयता आतां ट्रॅफीक न्ही रातचें फाल्यां आनी खूब रश आसतलें शेनवार आयतारा ताका लागून चला सो आतां पावला आमी खंय शिनाथ कसिनो लायनी कडेन हा वय ट्राफीक पळयात आनी पणजी आतां बरें दिसता बरें लायटींग केलां न्ही शिनाथ बरी दिसता आमचें हें आसलेलें न्ही एनिवर्सरी लायटींग करता हो पावलो मिनिस्टर हांवें म्हणलें कर म्हटलें लायटींग तुमचे इफ्फी जातलें आनी आमचे एनिवर्सरी जातलें रेहान कॉल करता रेहान फुडें शिरकाला ट्राफीक खंय गाडी वचत ना फुडें सो हांवें म्हटलें मातशें मिरामार पर्यंत या लायटींग बरें केलां पळोवपा सारकें बरें दिसता सारकें तो म्हटलें मिनिस्टराक इफ्फी आनी आमची एनिवर्सरी आसा सो कर म्हटलें लायटींग दवर म्हटलें आनी 8 दीस पर्यंत अशें ना बेश्टें हांव जोक करता आमच्या आजोन
कोण मिनिस्टर लाईटिंग घातलं की ते तुझे पिकनिक असा ट्युजडे पिकनिक आहे वाव. बसे भेटले आम्ही आणि खरं वेअरबेला घेतले साया सेंटर साय सेंटर Wow. भरता खंय ट्युजडे आंबात ते हात रे फुडें टाकेत दाखयता मग तुका ओके चला हांगासर बरी दिसता न्ही बरोबर रावण रावण मारत आम्ही का? सॉंग भायर सरलेली आमी आमकां आतां वचूंक जाय मिरामार अजून आमी हांगाता रावंड रावंड मारत एक वर जाला एक वर जालें. इतलो ट्राफीक तुमकां सांगू हांगा टायम जालो 7:30 आमच्या फाटल्यान रेहान आसा गाडी अशें आमी तिगात गेल्या बेस अशें थंय ट्राफीक आसलें न्ही मग तिंगा उलयला सॉली ट्राफीक आसा शे टीव्ही करून हॉस्पिटल तिंगा ट्रॅफिक आता हांगा बी हे पळय गाडी आमचे स्लो 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 रेहान फाटल्यान अशें दिसता की तेन्ना नरकासूर आसलेले पळय हय. नरकासूरा अशेंच आसलेले ट्राफीक हिंगा नरकासूर असो खबर न्ही हांगा करता हांगा पावलो आमी आतां टीबी टीबी हॉस्पिटल हा पळय ना टीबी हॉस्पिटल हा काय करता टीबी हॉस्पिटल आहा पळय तेवटेन माला 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 तेवटेन मातशें मुखार पळोवया आतां केन्ना पावता मिरामार जस्ट चिंतलें की मिरामार एक रावंड मारून येवया म्हणून सो अजून जायत ना सो हांगासर ट्राफीक जाला न्ही तो एकलो कोण तो ब्लॅक कलर घातला पळय बंद उरलो आनी आपले बायक तेणे सायडीन दवरले आता तो सगळ्यांक रस्तो हे करता म्हणजे वच म्हणटा म्हणजे आमकां हांगा राव म्हटलं हेणेन अशें एक्चुली हेल्पफूल म्हणजे एक्चुली कोण ते पुलीस बी आसनासलेले पुलीसूच नाहीच नाल्यार कोण तरी अशें आसूंकूच जाय नाजाल्यार कितें जातलें बरें सगळें ब्लॉक जातलें तो पळय बाबडो बायक तेणे पार्क केला आतां तो रस्तो सगळे गाडी बिडी वच म्हणटा बरें आहा ते एक बरें आहा नाल्यार कितें जातलें बरें सगळे जाण घुसतले आनी चड ट्राफीक जातलें पळय हांगा स्टॉप केला तांकां तो वच म्हणटा असो बरें काम केलें ताणें व्हेरी गुड आपण दाखयत तुमकां मोतो जायू 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 सकल पळयता जायू सो फायनली पावले आमी मिरामार फायनली हांगा इतलें ट्राफीक ना न्ही हांगा सारकें फ्री आहा जस्ट आमी बिचार न्ही मिरामार बिचारान कितें लायला पळयता कितें केलां हेंच्यांनी इफीचे जस्ट दाखयत तुमकां ओके चला सो आमी आयला आतां पयलीं खंय पेट पुजा करया खंय आमी येयला हांगा डिसिल्वा फास्ट फूड कटलेट पाव खावपाक सो आयले आमचे कटलेट पाव तू दोन खा रे कितें तांकां विचार थंड नाका नॉर्मलूच दी सो हांगाचे स्पेशल आसा कटलेट पाव चिकन रूबी कैसा था कटलेट पाव अच्छा था ना फर्स्ट टाइम खा रही है तो रूबी ने फर्स्ट टाइम खाला रेना खाला न्ही खूब दिसांनी येयली आमी हांगासर ना सो मिरामार बिची कडेन न्ही स्क्रीन घातला पळोवया कसले पिक्चर घातला पण मातशें काळोख दिसतालें आं त्या लायटिंगूच ना हां पिक्चर लगाय दाखयत तुमकां डायरेक्ट पूछता हूँ किसी इशू किया नहीं किया किसी इशू नहीं किया था आपने इशू नहीं किया एडमिशन नहीं होता आपने आता आमी मिरामारसून भायर सरला काय ना जस्ट 5 मिनटां रावले आमी मातशें पिक्चर पयले ओके आतां हांगाच्यान पळय सामकें लायटिंग बरी दिसता न्ही हो बेस्ट दिसता बरी दिसता आतां थंय न्ही मार्केटा फुडें न्ही बारीक बारीक कितें अशे स्टॉल्स बीन घातला थंय मातशें वचून चॅक करता पळोवया पार्किंग म्हळ्यार बरें आहा नाजाल्यार वयतले आमी पळोवया कितें जाता तें पास कितले पडटा हांगा पाय पोली करचे पडटा तुमी पहले निकालना पड़ता है फी 8 दिन होने के पहले ही पास निकाल के जाना पड़ता है तो अंदर अलाउ नहीं है सो हांगासर न्ही हे पळयात स्टॉल्स बीन घातला हांगासर स्टॉल खाली आसनात आमी घालिया स्टॉल यहाँ पे खाली है तर कपडे बिपडे खावपाचे आईस्क्रीम बिस्क्रीम सगळे पळयात हे पळय ब्लावज साडी बीन न्ही कुणबी हे भांगरा शिवाक चा जाय खंय आं बरो वास येयलो इसवणाचो हे पळय
गॉड चा असा व्हेरी गुड तेच तुका म्हणटा हांव दम बिर्याणी ओके मटकी चिकन दम बिर्याणी म्हाका मिक्स मेळटले ओके मिक्स घे शिवान चाय मारल्या तर आईस्क्रीम खाता खंय मिक्स भाजी जायू सॉरी हा जायूक सोडू खाता आम्ही जायू सो हे आसा माझे युट्यूब फॅमिली हाय मार सगळ्यांक कशी हा आमी घट आई डांगर 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 कसं कसले हा प्रॉन्स सो दिस टायम न्ही हेंच्यांनी न्ही मदीं न्ही हें दवरला शिगमो टायप फर्स्ट टायम हांव अशें इफ्रिकान अशें दवरनात शिगमो काय दवरला ते आमकां पळोवपाक मेळोंक ना कित्याक खबर आहा ते तेवटेन आहा ते आनी सामकें रश आसा ताका लागून आनी थंय न्ही फुडें जे आमी योग सेतू गेल्ले पळय थंयसर न्ही एक स्टेज घातला थंयसर न्ही सिंगींग बी आसता बट तेय आयज ना बंद आहा सो पावली आमी घरा काय ना इफ्सी पळोवपा सारकें न्हू ना बेश्टे पासय मारून आयले हांव आनी लास्ट डे या खंय हांव आनी येना म्हणलें लास्ट डे कितें पळोवपाचें तें लास्ट डे वचून झाडां आनी तें लायटींग कांयच ना पळोवपा सारकें फर्स्ट इफ्फी बरें आसलें भायर सगळें मिरामार एक घातला स्क्रीन ते एक पिक्चर वाचो आनी ते आनी कोण पळोवंक वयतलो काळोख सामकें ते मिरामार बिचा कडेन काय ना एन्जॉयमेंट काय बेश्टे तिमी रुबिना बी आसा म्हणून गेल्ली हांवें म्हणून हांव वचपा नासलें हांवें एका पयस हाडलें की म्हाका खबर आहा इफ्फी काय धड ना म्हणजे ओके जे वचून आयली आमी आनी वयचें ना परत ओके जो म्हणटा विडियो एंड घेता आनी कितें आहा आनी कांय ना थोडेंशें नांव आसता ओके सो नांव आसा हें नांव न्ही म्हाका एनिवर्सरीक थोडे विश केल्ले पण तेंचें नांव आहे सो थोडें करून नांव घेतलें हांव ओके आयज थोडे फाल्यां थोडे अशें ओके तो नांव आसा मॅगी फर्नांडीस श्रुतिका कवलेकर सविता नाईक रोजी डिकोस्टा मारिया परेरा एनी डिमेलो विजया पाटील राजश्री नावेलकर लेटिसिया फर्नांडीस हें नांव आसा फाल्यां घेता ओके सो आयचो ब्लॉग कशें आसलें प्लीज कमेंट करा काय व्हडलेंशें कांय ना ओके इफी गेल्ली इतलेंच आनी कांय ना ओके चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा तर माय नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर Bye. Love you, friends. Please see your comments and subscribe to my channel. God bless you all. चला बाय Bye.